जातात आणि कार्यकर्त्यां म्हणजे जोश हांगा आणि भायर सगळं पळयत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचो वास्को मतदारसंघात विजय हो निश्चित आसा, हातून सिद्धार्थ प्रत्येक कडेन जंय जंय आमी वतात जंय जंय आमकां एक वॉर्म वेलकम जशी म्हणटा सगळ्या कडल्यान मेळटा। खंय तरी आज वारें भारतीय जनता पार्टीचे वारें आज सगळे कडेन गोंयभर आज पसरला। डेव्हलपमेंटा खातीर सगळे आमी भारतीय जनता पार्टी जाणवली वता आणि सगळ्यांत तातूंत भितर उमेदीची आज गोश्ट जाल्या म्हणटा ती आज नामदार राव म्हणजे एक वास्कोतलो एक कार्यकर्तो आनी व्हडलो एक लिडर आज आमकां खंय तरी ताणें आमकां सपोर्ट दिला। सो सगळ्यां कडेन मागता की असोच तुमचो सपोर्ट आमकां मेळचो। हें इलेक्शन दाजी साळकाराचें नाल्यार आनी कोणाचें नासून हें वास्कोचें इलेक्शन आसा, वास्कोचें अस्तित्वाचें इलेक्शन आसा। त्या खातीर तुमी सगळ्यांनी वास्कोकारांनी आमकां भरभरून जसो प्रेम दिल्लो आसा तो तसोच उरचो आणि फुडल्या काळान आमी एक बऱ्या मार्जिनान आमी जे चिंतला एक 15,000 तरी हातून म्हणजे वोट्स एक 4-5 मार्जिनान तरी आमी येतले, हातून भितर कांयच दुबाव ना आणि त्या दिश्टीन आमी सगळें काम करत आसा। हांव सगळ्या वास्कोकारां कडेन अपील करता की येत्या 14 तारखेर तुम्ही सगळ्यांनी भारतीय जनता पार्टीचेर तुम्ही प्रेम दाखोवचें आणि ह्या हो सीट भारतीय जनता पार्टीक निवडून दिवपाक आमकां मदत करची।